सारकें आसोवपाचेर आमी चडूच मोन दिता. अजाप दिसता पाड जाल्ल्या सोयरी गोतींक आनी स्वताच्या दोलदिराक आमी फॉल फारूक कोत्तात फकत आमकां म्हणोंक जाय, हाय हांवें तुका सांगलें हांव सारकी म्हूण. तर म्हाका दिसता आयज आमच्यान एक बरें लिसांव शिकोया येता. त्या पासत खालतिकायची गरज. खालतिकाय सोंपेपणी येना, पूण ती जावन आसा क्रिस्तांवचो शेगून की आमकां गरज पवित्र आत्म्या सांगाता वावरूंक, आमच्या जिवितान उदरगत हाडूंक. आनी हो जो ग्रांथ हांव तुमच्या मुखार दवरता दाखोवंक की हें आसा उत्पत्ती 13. आमी सांगाताक मुखार वचोंक जाय. सगळीं म्हणत म्हाका ओकमान करूंक आगोड. तुका पोर्तिपाल मेवचो ना जो तुका जाय आसलो तुज्या दाना वरवीं. बेश्टीच उदकान बालती उडोयल्या परस आनुकूय आसा. तुजे देंगे तूं एक दान पेटेन ती येतोच. तांकां आशा दवरली ती पगाराची वाड मेळोंक ना. दर पावटी ती वावतात कोण पूण तांच्या घरा विबाड तांच्या सगळ्या दुडवांचेर तूट येना. बरें वेगवेगळी कारणां आसात ह्या वस्तूंक आनी हें सगळेंच एकाच भाशेन घालूंक सोदिना. उत्पत्ती 13 म्हणटा आनी एब्राहाम आनी लॉट ताच्या बाच्याची एक काणी पळयताना तांचेर भरपूर आशिर्वाद आसलो. इतलो आशिर्वाद की तांचे कोडे खूब गोरवां आसलीं की सगल्या गोरवांक थारांक चारू तितलो नासलो. आनी त्या पासत जोगडी सुरू जालीं. नोय आजुनूय एब्राहाम आनी लॉट मोदें, पूण ताचे वावरांदा मोदें, तांच्या गोरवां राखण्या मोदें. देखूनच हांव शिकल्या की म्हज्या कामदारांक पासून म्हज्या झगडोंक दिवं नाका. हांवें तें झगडें मिटावंक कितें पूण करूंक जाय, कित्याक तें एका वाडट्या विकापोरी. जर आमी तें एका भागान बंद करिना जाल्यार तें दुसऱ्या भागान पावतलें आनी अकस्मात वो व्हडलो गोंडोल सुरू जाता. आनी तें एक ल्हान वस्तूचेर सुरू जाल्ली की कोणें मेवच्या दोंगर केलो कित्याक तांकां जाय तें मेवंक ना आनी ताणें देवाचें तत्व शांतीचें आनी एकवटाचें पालूंक तो कोसकूंक ना. तर अब्राम जाणा जावन भिरान जोगड्यांची आपल्या बाच्या लोटाशी गेलो, जाचे लागीं कांयच आसपाचें न्हय अब्राम नासलो. तर आमच्या आदींच पळोवं येता कसली चिंतना एब्रामाच्या चिंतून येताली ताका जाय आसलें. तर बरें, सगल्याकून पयलें तूं ल्हान उंदरा, तुजे लागीं कांयच आसचें नासलें हांव न्हय आसलो जाल्यार. म्हणटच जर हांगा फावो तितलो चोरव ना तुज्या आनी म्हज्या गोरवांक, सांग कोणें वचपाचें हांवें तो न्हय. पूण ताणें तशें म्हणोंक ना. ताणें म्हटलें आमचें मोदें जोगडी करची न्हय. हांव तुज्या पांयां पडटा, आमचें मोदें जोगडी जावची न्हय. वर्स 7. अब्राहमाच्या आनी लोटाच्या राखण्या मोदें जोगडी पेटोवंक लागली आनी कानांकारांक आनी पेरुजेत लोकांच्या गांवांत रावताले चोरोक मेलोंक वतोन आनुकूय आगोड जालें. ह्या खात्रान अब्राहमान लोकांक सांगलें, पळय तुजें मोदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मोदें तांतो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भयण सगलो गांव तुज्या मुखार आसा. म्हजें सरशिलो कुशीन सर. तूं दावे वाटेन वेशी, हांव उजवे वाटेन वेतलो. तूं तुका जाय तें घे आनी हांव उरलां तें घेतलो. ओ वा, हांव हांगा थोडी कालतिकाय पळयतां. कितें तें जावं तूं पळयताय. एब्राहम म्हणटालो म्हजी शांती परस म्हजी दान दौलत व्हड न्हय. चलात आतां हें बरें. म्हजी दान दौलत म्हाका जाय तें घेवंक, सारकें आसा तें करूंक, तें म्हाका म्हजी शांती परस चड म्हत्वाचें न्हय. जेजू खूब व्हड शांतीचो. जेन्ना तो तयार जालो हो संवसार सोडूंक, ताणें म्हटलें म्हजी शांती तुमचे सवे दवरता. म्हजी खूज खेरीच शांती आतां हांव तुका दिता. तुका भेटोयता, संवसार दिता ते परीनी हांव दिता म्हजी खूज शांती हांव तुका दिता. शांती जी वडोल आनी वसताली. बरें दुबाव विरेत लोटान जॉर्डन वावराचो बरो भाग घेतलो. ओ एब्राहम हें पळोवन रागार भरीत जावंक शकलो. आनी चिंती नाका, देंवच ताचे लागीं उलोय नासलो, कित्याक तो सगळ्यांनच लागीं उलयता म्हाका खात्री आसा. दुस्मानाक ताका म्हणलें कित्याक तो ल्हान उंदी ताचे कडेन कांयच आसपाचें न्हय, तुवें ताका आदर दिवंक ना. तर ताणें खालतो जावन फुडलो रस्तो घेवंक जाय आसलो, पूण ताणें तें केलें ना. वर्स 11. ताणें लोटान आपली दिश्टी मारून जॉर्डनाचे भोंवतणीची सगळी जमीन पळयली. अशें ताणें एकामेकाचो निरोप घेतलो. तो खरेपणी एब्राहमाक
आपल्या बाच्याच्या लोटाक देवाच्या आशिर्वादाचो वांगडी केलो जो देवान ताका दिलो, आनी तो पोर आतां ताका बरी सुवात दिना आनी बरी सुवात आपल्याकूच घेता. Verse 14, लोट उब्रामा सोरशिले कुशीन सोर तूं सर्वेस्पाक एब्राहामाक म्हणे तुजे दोळे उबारून तूं आसा थंय तांतून उत्तर दक्षिण अस्तमेक आनी उदेंतीक पोले. गोडेक तूं आसा थंय तुका आवडना सुवात, गोडे कोणें तुका चिकान केलां आसतलें, गोडे कोणें तुजे कडल्यान कितें चोरलां आसतलें, तुजो रेस्पेद, तुजें इनोसेंटपण, तुजी न्हीद, तुजी शांती, गोडे कोणें तुज्या कडच्यान कितें चोरून व्हेलां आनी आतां आमी खुशाल आसात आनी तुका कांय एक धरूंक ना. आनी देव तुका आयज कितें सांगूंक सोदता. पोले, तुजे दोळे उबारून पोले, तूं आसा थंय थान, तूं आसा थंय पळयत राव नाका, मुखार पळय, उत्तर, दक्षिण, अस्तम आनी उदेंतीक पळय, कित्याक ही सगळी जमनीन जी तूं पळयता हांव तुका दितलो आनी तुजे संस्थीक सासणांक दितलो. जमनेची मातयेचे भाशेन हांव तुजी संसद वाडयतलो. कोणाच्यान जमनीचे मातयेचो कोणूय मेजून जाता तर तुजी संसद तांच्यान मेजूं येतलो. हें आवडटा. उठ या देशाची लांबी आनी रुंदी पळोवन पोले, कित्याक तो हांव तुका दितलो. देवान तुका म्हळें पोले, उत्तरीक, दक्षिणीक, अस्तमेक आनी उदेंतीक सगळें पळयताय तें हांव तुका दितलो. तुवें पाटी वळोन पळोवंक फावना जे लोकान तुका कितें केलां तें. तुवें बंद करूंक जाय सगळें तुजेरूच भितर दवरूंक आनी बसोंक फकत आपल्याचे चुचुरे करूंक तुजे सवे सगळ्यांनी कितें केलां ताचे वयर. म्हाका खात्री आसा दर एक मनीस हांगा कोणें पूण तांकां माल रातार वायट, सोंसून येजो, चिंतीन येजो, दुखी वस्तू केल्यात म्हूण आनी दुखेस्त खबर ती ही आमी चड करून त्या बदल तयार नात आनी केन्नाच नकळत ते खंय आसा तें. पूण लोकां सवे अजाप जावन हांवें सोडून दिलां. हांव अजाप जावन चिंताली कितें हांव तुजे थंय इतली बरी रावन आनी हांव अजाप जावपाक ना. हांव ताका म्हाका आडोवंक दिवची ना. हांव दुखोवल्या जायत पूण हांव म्हजो दुस्वास जावंक दिवची ना. हांव खाला पडत पूण हांव खावला रावची ना. हांव आनी कोणाचो मूर निर्णय म्हज्या जिविताचो दुस्वास करूंक दिवची ना. तुवें मुखार वचोंक जाय. रोमकारांक 12:16. आयज आमी कितें शिकता? बरें हें पोले, हो एक ग्रांथ जो म्हाका भिरांत हाडटलो. रोमकारांक 12:16. सगळ्यांकूच एकूच तरेन मानान वागोयात. आनी आमी चिंता वय तूं म्हजे बरोबर बऱ्या भाशेन वागलो जाय. तुवें पळयला हो ग्रांथ तुजे थंय वागोंक गरज. गोरवी जायनाका. गोरवान फुलोन भोंवो नाकात पूण ल्हानाक खालत्यांक लागीं घेयात. ओ ना देवा, म्हाका जाय तांणी लागीं घेवंक, पूण ल्हानाक खालत्यांक लागीं घेयात. बरें. जेन्ना देव म्हाका शिकोवंक तोजबीत करी की हांवें देवा थंय लागीं सरोंक जाय. बाबा, वय म्हज्याच भितर एक झूज कशें चलतालें. बरें, ताच्यान म्हजेशी कित्याक येवंक जायना? बरें, देवाक सदांच खेळ आवडटालो आनी हांव खेळा भोंवतणी वाडोवंक नासली. म्हजो बापूय चडूच वायट आसलो. तो म्हाका कसलोच इस्कॉलाच्या स्पोर्टान भाग दिवंक दिनासलो. ताका खेळ आवडनासलो आनी हांव वाडली स्पोर्ट्साची माहिती आनी मोग नासतना. आनी देव ते सगळे आवडटाले. जर ते उडटा वा बुडटा ताका आवडटा. आनी चड करून गॉल्फ आवडटा. आनी हें सजमूंक जाय तुवें गॉल्फ खेळपी जावंक, पूण ते गॉल्फ खेळच ना, तो गॉल्फ प्रॅक्टीस करता. आनी ताका म्हणटात बॉल मारपाक. ड्रायव्हिंग रेंज अशी वचोन बॉल मारपाक. एका पाटल्यान एक बॉल, 100 बॉल, 200 बॉल, 300 बॉल. आनी जितली आमी ओदीक खेळटा तितलो आमचो गॉल्फ खेळ बरो जाता. 40 आनी 4 वर्सां हांव हें पळयता, हांव नकलो तें चलता जाल्यार. पूण
ते चलो ना तर तो नवो स्विंग हाडटा आनी आमी परत तें सगळें करूंक पडटा. वो तो नवो क्लब हाडटा कित्याक नवें आयलें तें आदल्यार जायतें बरें जाता. बऱ्यांतलो क्लब बऱ्यांतलो पुटोळ जो भायर मेवता. पूण कितें जावं मुड्डो तो ताका आवडटा पळय तें ताका आवडटा आनी खूब वावुरता. ताका बसोन आनी म्हजें आयकोंक पडलें ओजार आनी ओजार आनी ओजार आनी ओजार पावटी. आनी हांगा बसोन म्हाका ताका उलोवंक आनी थंय बसोन आनी सगळें बऱ्या मनांत आयकोंक. म्हणटोजा खात्रेन जालो देवाच्या नोदरेन चुरया दादल्याक थोडो गोल्फ खेळोंक जाय. जॉयस ओगी रावली ताका एकलोच सोड. पूण तें म्हाका सोजमोंक खूब वेळ लागलो. तर मुझे सगळो वेळ हांव रागान भरली. दर एक पावटी जेन्ना देव ड्रायव्हिंग रेंजीर वचप बॉल मारूंक हांव चावतालीं. बरें तूं जाणो हें सुमार भुरगीं एकलींच आसा म्हज्या भुरग्या वांगडा आनी कोण वाडलेली ताचे कडल्यान उलोवंक ना आनी मोटोर आसोना आनी तूं खरो संवसारान भायर सरता आनी लोकां बरी हांगा थंय धांवताय आनी म्हाका रातचो घरा येवन तूं परत बॉल्स मारूंक सोदताय. बरें म्हजें कितें. आनी तो म्हणटालो तुज्यान म्हजें बरी येवता. म्हाका नाका येवंक. म्हाका तसलें कांय करूंक नाका. म्हाका कितें करूंक जाय आसलें हांव नकलो. बसोन कित्याचेरूच बेश्टीच उजत करूंक म्हाका दिसता हांव नकलो. म्हाका खरेंच कांय करूंक नाका आसलें पूण म्हाका नाका ताणें केल्लें. आनी शेकीन हांवें अशें चिंतलें तूं जाणय हें चलचें ना. आनी देव भायर ड्रायव्हिंग रेंजार आसो आनी आमकां 3 ल्हान भुरगीं आसलीं. तीं ल्हान शिड्याचे पावणे कशीं. आनी हांवें तांकां सगल्यांक घेवन थंय गेलीं. आनी तो थंय आसलो बॉल मारीत गोल्फ टीन आनी तो वावलो आनी थंय आसली तेगा भुरग्यांक घेवन. आनी म्हणटा तो म्हणटो तो सजमलो घेवन उज्यांत लासलें आसलेलें म्हूण. आनी ताणें म्हटलें कितें जालें तूं हांगा कितें कोत्तें. हांवें म्हटलें हांव हारली म्हाका गोल्फ खेळोंक शिकय. आतां म्हाका बदलूंक कठीण लागलें. पूण सगल्या परो संवसाराचें हेंच केल्लें बरें दिसलें. जेन्ना तूं पळयताय दुसरो मनीस बदलना जाल्यार फुडलीं 20 वर्सां सारी नाका मेल्या घोड्याक दोंगरार लोटयत व्हरोंक. जर घोडो मेला सकयल देंव. नवी येवजण काड. आमेन. आनी जर दुसरो मनीस बदलना तर तूं बदल आनी तें तुजे गोवायकेन एंत्राद कर. हांव बदलतां. हांव भोगतां आनी मोवालतां. हांव म्हज्या खंयच्याय मनशा वांगडाक वागो येता वो खंयच्याय परिस्थितीन. शीस पावलो म्हटलें हांव शिकलां जावंक सगल्या वस्तू सगल्या लोकांक. तूं जाणय कितें म्हणूंक सोदी म्हज्यान कोणाय बरोबर वागो येता. म्हाका तें आवडटा. म्हज्यान कोणाय बरोबर वागो येता. तुका म्हजे सारकें जावंक नाका म्हाका तुजे सांगाताक वागोवंक. गरज ना तुका बरें लागोंक. म्हाका आवडटा तें कित्याक हांव तयार आसा म्हज्या मोगाचे चालीन सगळें करूंक आनी खरेपणी मन लागूंक जांतून तुका आवडटा तें. संवसारान बरी वस्त लोकां सांगाता वागोवंक ती सोडून तांची आवड कितें ती आनी ताच्या लागीं उलय. हांवें म्हटलें सगल्याकीन बरी वस्त लोकां सांगाता वागोवंक ती सोडून काडून ताची आवड कितें आनी ताचेर उलोवंक. बरें आमकां कितें जाय आमकां उलोवंक जाय आमी उलोवंक सोदता ताचेर. म्हाका तुमकां सांगो दी हांव कितें सोदता तें. म्हाका सांगो दी. एक बरी गजाल कोणाय बरी करूंक विचार ती कितें चिंतात तें आनी मागीर दाखय तूं चिंताय तें बरें म्हूण आनी तुका उर्बा आसा म्हूण. ओ जेजू. फिलिप्पिकांक 2:4. स्वार्थी लोक दुसऱ्याचे उर्बेचे चिंतिनात. आमी खरेंच चिंतिना. आमी तितलें पडोंक ना दुसऱ्या लोकांक कितें उर्बेचें तें आमकां फकत आमचेंच पडलां. फिलिप्पिकांक chapter 2:4. आप आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवंक नाकात. पूण थंय म्हणटा तुका जाय ताचे वयर मन दवरी नाका. पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. पूण तुका दुसऱ्याक फायद्याक तें पोले खरो मोग म्हणटलो आसलो त्या आदल्या तेंपार. पूण हांव खरो मोग कितें तें नकलो आसली. तर आयतारा मिसाक वचप पूण नको आसली. वर्सां इगोर्जीन सान्नी पूण मोगा विशीं कांय नको. इगोर्जेचे सामितीन आसली मोग कितें तें नको आसली. हांव फकत देवस्पणी आसली आनी थंय येवन तर आसा. पूण खरो मोग म्हणटलो आसलो
तूं जाणय देव सुमानभर वावुरता. गरज आसताना तो विसय घेवंक. दोनया हांव मनान बरी चिंतना हाडून आनी उपरांत सत मानता जशें हांव बिमोमता बऱ्या मनान ती मागीर ताच्या काळजान आशा उत्पन्न करीत थोड्यो वस्तू करूंक ज्यो म्हाका आवडटात त्यो. पूण म्हाका सदांच जाय दुसऱ्या मनशान पयलो वचोंक. कितें सारकें तें दुसऱ्या मनशाक आमकां जाय पयलें केल्लें. म्हजें सांगो येता की तुमी म्हणटात तें आयकोन तयार आसात म्हूण. तुमी कांय जाणां अशीं पयल्यार. आनी लोक तशें कित्याक करतात? कित्याक देव तुका कितें सांगूंक सोदता तुका आयकुपाचें जबर मन ना. म्हाका सांगो नाका हांवें घरा वचोन ह्या मूर्खपणान बदलूंक जाय म्हूण. ना, तुज्यान जायत रागीच जावो येता. तुज्यान कोडू आनी नाकारून आनी ओकमानावन आनी बोगसून ना जावन रायो येता आनी तूं फकत निराशे आसतलो जेजू परत येसोर. आनी घडयेक तूं सोर्गीच्या पाटल्या दारांतल्यान घुसतलो पूण हांगा आसतना तुज्या जिविताक किंमत आसची ना आनी घडयेक तुज्यान हे गोवायकी दिवन येजो आनी कोणाक उत्तेजन दिवंक घेवंक जे तुज्या लागीं आसा. स्वार्थीपण येता गोरवा उदेशी. मुन्यो 13:10. गोर्व नासतना भासाभास जायना. हे शक्य ना. हे अशक्य आशा ओकमान भोगूंक. गोर्व नासतना अब्राहाम म्हणो येताले हांव दिवपाक ना. देवाक आर्गा हांव हांगा पयलो आयलो. ही म्हजी गोरवां आनी म्हजो चोरोव आनी ती हांव तुका दिवपाक ना. तूं ल्हान उंदरा. आनी ताच्यान तशें करूं येतालें. पूण तूं जाणय कितें? जर ताणें तें केल्लें जाल्यार तो घडयेक आसा थंयच आसपाचो आनी केदींच वाडचो नासलो वो मुखार पावपी. पूण ताणें पावल माटी घेतलें म्हूण कित्याक ताचो मोग देवा थंय आसलो जे पाटी अशें दिसो तर देवान ताका फुडें धुकल्लो आनीक व्हडल्या जुट्टेर. तूं देवाच्या ताकोती खाला स्वता खालतो कोत्ताय थोड्या वेळान तो तुका उबारतलो आनी तुका वयर काडटलो. 2 Timothy 2:23. पोले बायबलींत सगळ्याक हाचे वयर ग्रंथ आसात. देवाक जाय आमी मुखार सरलेले. कोणाक पूण थोडी भोव सोजमोनी मेवला आसत गाय. कित्याक तूं निरअपराधी दिसताय म्हाका सांगोंक जाय ना. सगळ्या फुडें हांवें म्हजो मेल्लो जाल्लो रोप दाखोवंक जाय तूं असेच बसताय. बरें, हें खरेंच बरें. 2 Timothy 2:23. अर्थ नासलेलो आनी शिस्ती भायले विवाद वाटाय. आतां हाची सोजमोनी ज्या वेळार ही सगल्यो पाड मूर चिंतना तूच बीत कोत्ता तुज्या बेजांत येवंक. तूं इतलेंच म्हूण ना थंय आसली हांव केलां. ना मूर्त ओत नासलोले आनी शिस्त भायले विवाद वाटाय. ल्हानशे म्हायती नासलोले म्युकुटे मूर्ख विवाद नेनार प्रश्ना वयर. दुसऱ्या उतरांनी सगळी आपूण जाणो म्हूण दाखोवंक सोदता आनी कोणूच कांयच नकलो. कोणाक खबर ना ती कितें उलयता तें पूण ती सारके हाचे वयर भासाभास कोत्तात. बरें तुमकां म्हाका सांगूंक दी हांव कितें जाणो. कित्याक तातूंत जोगडी उप्रासतात आनी किजिना रीग घेतात. पूण चोम्याचो चाकर जोगडेकार जावचो न्हय पूण सगल्या थाय थोंड आनी मोगाल शांतिकायेचो बांदपास सांबावता तसलो. तांणी सोंसणिकायेन दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय आनी हाची सोजमोनी हांव शिकयता ते भाशेन जावंक अशें न्हय म्हणजे आमी जिवितान आमी सगळीं शिकोवंक दितात. जर तुका जाय तुज्या भुरग्यांक कितें शिकोवंक जाल्यार सारकें तें कर. तांकां सगळो वेळ शर्माव सांगिनाका पूण तांचे मुखार कितें सारकें आसा तें कर आनी ती तुजें उदाहरण आपणायतली. एक दोनी कसो जर तूं तुज्या कामदारांक शिकोवंक सोदताय जाल्यार कर जें तुका जाय तांणी केल्लें. तांकां एक तरेचें शिकोवन दिनाका आनी उपरांत तूं चिंताय तूं तांचे कीन हुशार आनी आनीक दुसरी पडत तुका दवरताय. सोंसणिकायेन दुसऱ्यांक शिकवण दितात असलो समजीक आनी थोंड आनी पयला तुवें निमानी वल्ली आनी कितें तो यार वायटाक फुडो करूंक.
म्हणजे आपूण वायट जावंक वो सोजमोनी दिवंक आपूण वायट म्हूण तोरी पूण तूं जानय तूं आसा हांगा आसा तितल्यांकूय खात्री जाल्यार म्हणजे 110% इतली खात्री तुमी सारकी आसात म्हूण. पूण जेन्ना सोत उक्तें जालें तूं वायट उतरलो ताका म्हणटा तुज्या तोंडार तांडे फुडले हांव नकलो ही मुन्नी खुंयतान आयली आनी जाणो ताका अशें म्हणटा हांव. आनी मागीर तूं म्हणटाय बाबा म्हाका दिसता हांव चुकलीं आनी म्हाका ताकाय आमी निबीत सोदता. विवाद नेनार प्रश्ना वयर मूर्ख विवाद नेनार प्रश्न वयर कसल्यो वस्तू जायत त्यो म्हत्व नासलेल्यो ल्हान वस्तूच्यो एक चिमटी भर अंतरा दिनांत. जशें भासाभास पोसऱ्याक वचोंक ल्हान वस्तो खंयचो आमी भायर सरतात पोसऱ्यार वचोंक. तूं ते वाटेन कित्याक वेता हांव म्हणटा. केन्नाच विचारी नाका एका दादल्याक तो ते वाटेन कित्याक वेता तो. तूं बेश्टोच त्रासान पडटलो कित्याक तो आदींच जाणो की तो जाणो आपूण कितें कोत्ता तो आनी ताका नाका तुवें ताका सांगलें तो नकलो म्हूण. बरें वचोंक ती सारकी वाट न्हय हे वाटेन वच आनी जेरून तो म्हणटलो ना हांव नकलो हांव जाणो खंय वेता तो. ना तूं नकलो आतां पळय हांगाच आसा तेंच तो प्रश्न. ताणें म्हणलें तो जाणो आपूण कितें कोत्ता आनी तुवें सांगलें तो नकलो म्हूण. हाचे उपरांत वस्तू आनीक फकत उत्तरीक पावतल्यो. ताका जाय तुवें चिंतूंक की तो बुद्दीवण म्हूण आनी ताच्यान तुका वचोंक जाय थंय वरो येता म्हूण थोड्याच वेळा भितर तो तें करीत. डेव मोटरा बाबती एक साहसी आनी जायते फावटी म्हाका सांबाळूंक जाय आनी त्रासान पडना जावंक. पूण जायते फावटी हांव चिंता तो सांडलो म्हूण तो फकत एक नवो रस्तो पळयतालो म्हणटा. आनी आमी ह्या असल्या बॅक रोड्सां भोंवतणी चलताले आनी तो म्हाका तोजवीत कोत्ता सांग तो नवो मोटवो रस्तो म्हूण थंय पावोंक. आनी हांव चिंता 1 वर पाटी हांव थंय पावपाची. पोरे तुमकां कोणाक साहस जायना. एक पाटी हांव देवा लागीं लोयताली खंयचे वाटेन हार्डवेअर पोस्ट्यार वचोंक. बरें खरेपणी असले 2 हार्डवेअर पोस्टे आमच्या गांवांत आसले आनी एक तांतलो एक वाटेन एक त्या वाटेन. तांतलें चिंतलें ही मोटवी वाट हांवें चिंतली ती मोटवी वाट आनी आमची भासाभास सुरू. आनी देव उलयलो आनी म्हणलें चॉयस लोक मोत्ता आनी फेर्नान वेता. तुका कित्याक पडला तो खंयच्या वाटेन हार्डवेअर पोस्टार वेता तो. हांव तुज्या जिवितान उलो मारता. पूण तूं जाणय कितें मोग आपूण सारकें तें सोडून दिता. बरें प्रॅक्टीस करुया. म्हाका दिसता हांव सारकी पूण हांव चुकलें आसतलीं. डेव तूं प्रॅक्टीस करिना. तो पाटल्यान आसा ते उस्तरे लागीं उलयता आनी हांव ताका प्रॅक्टीस करूंक लायता. बरें सगळो पोत्तून तोजवीत करुया आनी सगळे दादले सांगात दियात. हांव चिंता हांव सारकी. ओ तो म्हणटा म्हज्यान तुका आयकोन येजो हां तुका आयकोन येजो. ह्या सुमाराक आमकां कोणाची टेस्ट आसली डॉक्टरान सांगलें ताच्यान थोडे आवाज आयकोन येजो जशे बायल आनी भुरग्याचे ताले. तो म्हणूंक सोदी म्हाका विसोय दी गरज आसली तुवें ताका सांगूंक. बरें ह्या विशीं बरी गमत जाली पूण आमी वस्तू हांगा संपयता. तुमी जाणा आमी असल्या वस्तूंक कित्याक हांसता पळय ती कित्याक आमी त्या उर्बेन भाग घेना तर आमकां दिसतलें कितलें हांसयतली तसली घडणी ती. फर्स्ट कोरिंथकारांक 13:5 म्हणटा प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन मागसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आडाव सोडिना. प्रिती मोग राग चोडूंक दिना कसलेंच वायट मोनान दवरिना. रागार वायट मोनान दवरिना.
आमच्यान जरूर पळोवं येता जर आमी मोगान चलत की आमच्या सोयरी गोतीन आनी आमच्या जिवितान आनुकूय भरपूर शांती आसतली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.